कोपाडे सत्तरी वाठारात वादळी वाऱ्याच्या पावसाक लागून ओमनी कारीचेर झाड पडले। कारीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाला। उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार वचून कारीर पडिल्ले झाड कुशीक काढले। कार धन्याक सुमार 25,000चे लुकसाण जाले। नमस्कार, सध्या आम्ही कोपाडे सत्तरी हांगासर आसा आणि आमच्या फाटल्यान जी ओमनी गाडी आसा ह्या ओमनी गाडयेचेर कांय वेळा पयलींच गुलमोहराचे मोठे झाड पडून गाडयेचो फुडलो पार्ट आसा ह्यो खूब डॅमेज जाल्लो आसा। तशेंच जे झाड पडलेले आसा हे मुख्य रस्त्याच्या सायडीन पडून ह्या गाडयेचें लुकसाण जालें। मात ह्या गाडये बरोबर 2 आनी गाडयो सुद्दां हांगासर पार्क करून दवरलेली, मात ते सुदैवान त्या गाडयेक खंयचीच प्रकारची इजा जाल्लेली ना। ह्यो मुख्य रस्तो असल्या कारणान झाड एका सायडीन पडले। जर मुख्य रस्त्याचेर पडले आसता जाल्यार मोठी जीवित हानी सुद्दां जावं शकता आसलेली, कित्याक तर ह्यो रस्तो आसा ह्यो मुख्य आसा आनी मोठ्या प्रमाणात हांगासर वाहतूक जाता। ह्या ज्या गाडयेचो ओनर आसा ह्यो मोहम्मद आगा आसा आनी ह्यो कांय वेळा पयलींच गाडी हांगासर पार्क करून दवरलेलो, तेका लागून मोठी जीवित हानी सुद्दां हांगासर टळलेली आसा। ह्या प्रकाराची घटनेची म्हायती जेन्ना उजो पालोवपी दळाक कळ्ळी तेन्ना तातडीन जवानान हांगासर जे झाड पडलेले आसा हे सायडीक काडलेले आसा आनी एकूण 25,000चे लुकसाण जाल्लेले आसा आनी 25,000ची मालमत्ता आसा ही जवानाक वाचोवपाक यश आयिल्लें आसा। वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।